familia tiene que ser protegida. Son muchos los peligros a los que están enfrentados. El ritmo de vida, el estrés. A veces los padres se olvidan de jugar con sus hijos. La iglesia tiene que animar y estar al lado de la familia, ayudándolas a descubrir caminos que le permitan superar todas las dificultades. Recemos para que las familias en el mundo de hoy sean acompañadas con amor, respeto y consejo, y de modo especial sean protegidas por los estados. Surgicha Bapa, Bundon Tuka, Sastangi Puru, No Man Kota. Surgicha Bapa, Bundon Tuka, Sastangi Puru, No Man Kota. Tu somo Argadita, tu sosodaiku, toyarasa, tu somogurku, Argadita, tu sosodaiku, toyarasa, devacha puta, bunduntuka. Maryच्या मुलग्या आमच्या बाबा देवाच्या पुता वंदन तुका मारीच्या मुलग्या आमच्या बाबा तुझो मोगोडको उतो दिता काजंतान तुझो Patla kota, tu somogorku, utotita, kasantanuso, patla kota, mogacha atmya, wondon tuka, bapacha denya, dulo paunya, mogacha Bundun tuka, bapaच्या देण्या, दुलो पावण्या, तू समोगोडको, तुका पयता, आके सोयम तुका, उक्ते कोता, तू समोगोडको, तुका पयता, आके सोयम तुका, उक्ते कोता. Baburndino, doman तुमका, आत्म्याचे कुरपे, बापा मुका. बाबा बुर्डीनो, दोमान तुमका, आत्म्याचे कुरपे, बापा मुका. Jesuच्या नावान जल्मलोल्यांची इश्टागोत आमची वाडोवसोली. Jesuच्या नावान जल्मलोल्यांची इश्टागोत आमची वाडोवसोली. सर्गीच्या बापा वंदन तुका, नमान तुका, महिमा तुका. हे सांजे नव्यान जेजूच्या पांयाशी येवंक आमकां भाग फावो जाला. आमचो वेळ काडून ह्या वेळार
जेजूच्या पांयाशी आमी आसा. वंदन तुका, महिमा तुका, नमस्कार तुका. सगळे आमचें जिवीत आनी आमच्या जिविताच्यो घडयो आनी आमच्या जिविताक लागू जातल्यो सगल्यो वस्तू आनी घडण्यो तुज्या पांयाशी घेवन आमी आयल्या. We adore you, Lord. We worship you. You alone deserve all the glory. You alone deserve our worship. We come to you this evening. We feel blessed because you have given us this opportunity to come and taste your love. The love, not the way we love you, but the way God Himself loves us. आमी देवाचो केला तो मोग न्हय, पूण देवान आमचो मोग केलो तो मोग अणभवूंक ह्या वेळार आमकां फाव जाला. ह्या वेळार आमच्या दोळ्या मुखार आसतल्या ह्या पवित्र संस्कारान खरो जिवो मोग आजीर जाला. God Himself, love itself, is present in this blessed sacrament. हो पळय तुजो देव, ताका नमस्कार करूंक ये. Come and worship Him as one family. Come and worship Him as His people. खरेपणी तूं ह्या पवित्र संस्कारांत आसाय म्हूण मानून घेवन दुनिया आमची मान खोल भागावन आमी तुका नमस्कार आनी पोरणी पाठ करता. We bow our heads and worship you, Lord. Accept our adoration. तुजो मोग आमकां दाखोवंक जायत्या जाणांक दुनिया तुवें विचून काडल्या. All these people whom you have chosen, they show us your love. हो करून हे महामारीच्या वेळार, in this pandemic, there have been frontliners, especially the doctors, the nurses, essential things. आमकां गरजेच्यो वस्तू दिवपी आमचे दोतोर, आमच्यो नर्सी हांची सगळ्यांची तोखणाय आमी केल्या दुनिया. तांचे पासत तुका आमी दिनवासला. आयज बागेवन मार्ताची परब मनयता आसतना खेरीत आमी सलाम दिता आमच्या घरांत वावुरतल्यांक. The workers of our home, the makers of our home. And we believe, Lord, that we make our home for your glory. तुझे मोहिमे पासत आमी आमचो घराबो बांदून हाडटा. ह्या पासत आमचे घराबे आनी आमचें घर करूंक जे हात सदांच आजीर आसात ते तुझ्या पांयाशी हाडटा. We present before you, Lord, our homemakers, our mothers, our fathers, our sisters and our brothers. आमचें घर बांदपी, घर करपी, आमची आवय, आमचे बापूय, आमचे भयणी, आमचे भाव, जायते पावटी आमच्या घरान वावुरपी, the maids,
present them at your feet, Lord. And we pray for them today. तांचे बरोबर तुका आमी ह्या वेळार नमस्कार करता. वंदना वंदना कर दे वंदना 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 कर दे वंदना. हे जमीन आसमां कर दे वंदना. ये जमीन आसमां कर दे वंदना. आए हैं चरण कमल में, आए चरण कमल में हम चढ़ा दे अर्चना. हम चढ़ा दे अर्चना. वंदना वंदना कर दे वंदना. वंदना वंदना कर दे वंदना. हे जमीन आसमां कर दे वंदना. ये जमीन आसमां कर दे वंदना. आए हैं कर दया, आए हैं कर दया. हम चढ़ाते अर्चना, हम चढ़ाते अर्चना. वंदना वंदना कर दे वंदना. वंदना वंदना कर दे वंदना. हे जमीन आसमां कर दे वंदना. ये जमीन आसमां कर दे वंदना. वंदना वंदना कर दे वंदना. वंदना वंदना कर दे वंदना. जेजू तुजेर नदर मारून तुजे सांगाता हो वेळ सारूंक तुवें आमकां फावो केलाय. देवाचे मोहिमेक गोरचो वावर जावं दी. Set your home for God's glory. आमचें घर, आमच्या घराचो वावर तुजे मोहिमेक
सदांच वपूं आमची घरचीं वावुरतात. To set our home daily for God's glory. Our family members keep working. जायते पावटी घडी आमी मानून पासून घेवंक ना, तांची तोखणाय पासून करूंक ना. जायते पावटी घडे उरफाटें भोगूंक पडलां. टिका मेळ्ळ्या, कोश्ट त्रास मेळ्ळ्या, किकोंत मेळ्ळ्या. तरी आसतना दीस रात आमचें घर, आमचो घराबो बांदून हाडूंक ती वावुरल्या. आयज तुजे मुखार दुनिया आमी तांची तोखणाय करता. मारता मारता कितल्या वस्तूची म्हूण दास्ती तुका. मारिया जेजूच्या पांयाशी बसून आसली. मार्ता घरचे राटींनी हारपीट जाताली. जेजूक आपल्या घरांत तांणी सोनिमान केलो. They welcome Jesus in their home. पवित्र पुस्तकांतल्यानूच नदर मारून ह्या वेळार दुनिया ह्या आमच्या आवयक, बापायक, भावाक, भयणीक आमी तुजे मुखार हाडटा. ही आमची ओपणी तूं मानून घे. Set your home for God's glory. देवाचे मोहिमेक घरचो वावर ओपून दी. Proverbs chapter 31 verses 28 and 29. Her children rise up and call her blessed, her husband also, and he praises her. Many women have done excellently, but you surpass them all. तिची भुरगीं उबी रावन तिका देण्यांनी बोल्लोली म्हणटात. तिचो गोरकार उठून तिची किर्ती गायता. जायत्या अस्तोऱ्यांनी अजापाच्यो वस्तू केल्यात, पूण तुवें तांकां सगल्यांक फाटी घातल्या. वय मोगाला बापा, आमी भुरगीं कशीं आमचे आवयक घरच्या सगल्या वावरांनी गुल जावन वावर कोत्ता ती आमी पळयता. न्हूच आवय पूण बापूय पासून जायते पावटी आमी तांची तोखणाय करूंक विसरतात. व जायते पावटी आमी तांची तोखणाय करूंक सोदिनात. तांकां घोडे आमचो आदारूय जाय पडटा. कितले पावटी म्हूण आमी आदार करूंक फुडें सरतात. शीतान जोरी तर एक दीस मीठ चड पडलें जाल्यार आमी रोखडेच तें सांगतात. एके तरेन आमी कंप्लेन करतात, आयज शीत हार कित्याक गे. पूण उरलोल्या सगल्या दिसांनी जेन्ना आमकां रुचीचें जेवण फावो जाता तेन्ना एक ल्हानसो थँक्यू पासून आमच्यान म्हणूंक जायना.
घरांत वावर करूंक आमकां वाज येता, पूण समाजांत भायर आमकां जेन्ना लोक पळयतात, लोक आमकां वावर कोत्तात ते पळयतात आनी आमकां बऱ्या उतरांनी वखाणटात, थंयसर काम करूंक आमकां बरें दिसता. जावं दी ते समाजांत वो फिरगोचेंत, वो आमच्या स्कॉलांत, वो कॉलेजींत. कामाचेर पासून आमी दुसऱ्यांक दाखोवपाक लागून घोडये आमच्या बॉसाक, वो आमच्या सराक, वो आमचे मॅडमीक तांकां इम्प्रेस करूंक घोडये आमी अदीक काम करतात. पूण घरांत काम करूंक आमकां वाज येता. कित्याक काय? घरांत काम करूंक आमचो कायदो न्हू काय? मोगाला बापा, आयज हांव दिनवासता म्हज्या आवय बापूय पासून, जाणी म्हाका ल्हानांतली व्हड केल्यात, बरे देखीन आनी सगळें बरें आहा तें म्हाका फावो करून देवाच्या उतरान आनी देवाच्या मोगान बरे रितीन म्हाका वाडयला. म्हूण इल्लीशी समजणी म्हज्या भितर घाल. घरच्या वावरांत हातबोट घालून तांकां सहकार दिवंक म्हाका तुजें बोल दी. Orbitam दोनयायोन आमचो आयकून घे तूं खालती उलो, घालून पावस तुजे कुरपेचो, सुखी कोर आमचो गोराबो. घालून पावस तुजे कुरपेचो, सुखी कोर आमचो गोराबो. Proverbs chapter 31 verse 31. Honor her for all that her hands have done, and let her works bring her praise at the city gate. Our mother, she never stops doing so many things for us. From the time we were small till today. She is always there to prepare our food, take up our lessons and studies. Also the pillar of the house.
and sees that the house is clean. Many of our mothers, they not just work at home, but they also earn a living. They have to meet deadlines. Customer's request has to be completed. Work has to be done. At the same time, look after the household. Lord, it becomes too difficult for them to balance both. But just like Mother Mary, her family is the number one priority. We have many times failed to appreciate our mothers. For all the work that they do, for all the difficulties and pains that they have to undertake. Sometimes all she wishes for is a thank you. Mama, today's food tastes nice. Thank you for helping me with my homework. Thank you for keeping my room clean. Lord, help us to appreciate what our mothers are doing for us, the sacrifices that they have to make, especially now during this pandemic. I have to put food on the table for my family. If I don't work, they will be hungry. Lord, help us to give them a helping hand. And show them some appreciation for all the great work that they do for us. Urpita dunia yudnamso aikun ge tu kati ulo galun pas tuje kurpecho suki ko amcho gorabo galun pas tuje kurpecho suki ko amcho gorabo.
Proverbs chapter 23 verse 22. Give respect to your father and mother, for without them you wouldn't be here. And don't neglect them when they grow old. Embrace the truth and hold it close. तुज्या आवय बापायक मान दी, कित्याक तांचे विणे तुका जिवीत नासलें. हें सत जाणून घे आनी ह्या स्वता वरवीं तांचे जाणटे पिरायेर तांकां नाकारी नाका, पूण तांचो अदीक अदीक मोग करूंक, वावरूंक, तांकां तांचो सांबाळ करूंक आनी तांचो मोग करूंक देवाचो आदार माग. तांचे वरवीं हो घोराबो चलता. तूं जेन्ना ल्हान आसलोय तेन्ना आमकां चलूंक कळनासलें, उलोवंक कळनासलें. एके भाशेन आमची जिविताची गाडी ताणीच धुंगडून आपल्या कोश्टांनी घाम वारोवन चालू केल्या. आमची ही गाडी फुडें वेता वेता ताणी आमकां बऱ्या मार्गार घातल्यात. जशें एके गाडयेक बरी सर्वीस, बरें फ्यूल आनी सांबाळ करचो आसता, तेच परी ताणी आमचो सांबाळ केला, आमची देखभाल बरे तरेन केल्या आनी आमकां सगळें बरें दिलां. आमचे आवयक पळोवया, फावो तितलो मोग आनी आमकां जाय तें दिवन आमचें जिवीत सोबीत केलां. तशेंच आमच्या बापायक विसरचें न्हय. आयज आमच्या बापायक लागून आमची फामील उबी आसा. जावं कामाक वचून पयशे जोडून, जावं आमकां आदार दिवन, आमकां सपोर्ट करून, जावं आमकां तापोवन शिटकावून, एक एक फावटी एक थापट देखून मारून आमच्या बापायन आमकां आयज आमकां ह्या पावंड्यार पावयल्यात. कोणूय तो जावं, कसलेंय रूप तो घेवं, तो आमचो बापूय. त्याच बापायक लागून आयज आमी हांगा आसा. त्याच बापायक लागून आयज आमी हें अडोरेशन करून देवाक भोगूंक पावल्या, देवाक अणभवूंक पावल्या. देवा बापा इतलो मोग आमचो बापूय आमचे थंय करता. एके भाशेन आमचें घर चलोवंक त्याच बापायचे हात आनी पांय जोरून
कश्ट करून त्या बापायन आपले चितीन आसतना आपले जिवीत आमचे खातीर गोंपलां. A father is also a homemaker. जरी आपल्या पयशांनी व कश्टांनी ताणें हें घर बांदलां, पूण ते जरी तो नात जाल्यार हें घर फकत एक घरूच उरता. This house is just a house of money, of bricks. पूण जेन्ना हो बापूय आपलो मोग दिता, आपलो सांगात आमकां दिता, आमकां राखता आनी आमकां सांबाळटा, तेन्ना he creates this home for us. आमच्या आवय बापायक आमी कधीच सोडूंक फावना. जशें प्रॉवर्ब्स आमकां सांगता, जशें मुन्याचें पुस्तक आमकां सांगता, आपल्या आवय बापायचो जाणटे पिरायेर देखून मोग करचो, तांकां मान आनी रिस्पेद दिवचो. हो देवाचो कायदो आमकां. आमच्या आवय बापायक आमी सदांच राखूंक जशी ताणी आमकां राखला, आमी सदांच सांबाळूंक जशी ताणी आमकां सांबाळला. आनी जें घर ताणी आमकां फामील करून दिल्या, तेच फामिलींत सदांच तांकां मोग दिवंक आनी सदांच तांकां मान आनी रेस्पेद दिवंक आमी वावरूंक देवाचो आदार मागुया. Orpitando iayon amco, aikun getu katiuro, galun paus tuje kurpeco, suki kor amco gorabo, galun paus tuje kurpeco, suki kor amco gorabo. Proverbs 31 states, verse 27, she looks well to the ways of her household and does not eat the bread of idleness. If we look at our home, we have reflected who lives in this home. First of all, a home consists of a father, of a mother, and of her children. But what does a household consist of? It also consists of other people who make up for our day-to-day living. Oy, आमच्या घराब्यान आमच्या आवय बापायच्या आनी भुरग्यांच्या तांचे वरवींच एक घराभाव घडून येता खरो, पूण तांचे शिवाय दुसरी हेर मनशांय आमच्या घराब्याक आदार दिता. कोण जायत ती? आमी जाणा ल्हान आसतना आमच्या घरांत कुडीक एक ओस्तोरी सान मारूंक येता आसतली. एक ओस्तोरी आमच्या घरांत आमची जमीन पुसूंक येता आसतली. आमच्या घरांत एक कोण तरी काम करूंक दवरलेलें आसतलें. आमच्या घरांत वस्तू हाडून दिवपाक बाजारांतान कोण तरी आमचो वावर करूंक, आमकां इस्कॉलांत पावोवंक, आमच्यो हेर दास्ती करूंक, हुस्को धरूंक कोण तरी आमकां पावता. दे आर ऑल्सो
part of our homemaking process. जायते पावटी आमचो रूप धुवन आमकां फेर मारून आयतो मेळटा. जायते पावटी आमचें जेवण रांदूंक आमची मामी घोडे ऑफिसान वेता वो दुसरो वावर करता. आमचो डाडा घोडे घरा आसना. असले वेळार जी कोण आमकां जेवण तयार करतात तिवूय आमची घरची कशी आमी मानूंक तांकांय आमचो वावर ह्या गोराब्याचो करूंक ती खूब वावुरतात. वेळार आमची घरांत साफ सफाई करूंक, वेळार आमकां जेवण पडूंक, सकाळीं उठून जावं तें दूद हाडूंक, सकाळीं उठून पोदीर आयलो जाल्यार ब्रेड घेवंक, आमकां बाजारांत वचून दुसरे वेजिटेबल्स हे सगळें पुरुमेंत दुसरो आमकां जावो तो हाडूंक ती आमकां आदार दिता. जायते पावटी आमच्या घरांत आमची आवय बापूय पडदेसान वेतात वावर करूंक. असले वेळार जावं आमची घरचीच सोयरी आमकां पडयतात, जावं म्हजे माशेन म्हजी तिमाय, म्हजी तितीन वो हेर म्हजी सगळीं जी कोण म्हाका वळखतात. जायते पावटी म्हजी शेमाय म्हाका पडयता, सगळी दास्ती म्हजी ती घेता. हांव वाडटा, हांव जायते पावटी चाडवता. म्हज्या जिवितांत जायती उचांबडाय जाता जसो हांव वाडटा. हांव जायते पावटी मस्तीपणां करता. हें सगळें सोंसून थिंग येतात. जायते पावटी हांव घोडयेक उतरां म्हणटा. हांव एक घरचो वडील कसो, काम म्हजें जावंक ना घोराब्याचें. वेळार ताणी येवंक ना जाल्यार हांव चावता. तांकां घोडयेक हांव वायट उतरांनी लेखता. हांव घरकान कशी म्हाका जाय म्हणून बेगीन बेगीन वस्तू जावंक जाय म्हणून तांचेर घोडयेक हांव म्हजें वजन घालून म्हणटा बेगीन करात. हांव तांकां सिरविदोर कशें मानता. आपलेपणान भरून जायते पावटी तांकां आपलीच मनशां कशी हें तांकां अणभव दिवंक जायते पावटी हांव विसरता. आमी भुरगीं कशीं ओ दे आर आवर सर्वंट्स, दे आर वर्किंग फॉर अस अशें आमी म्हणटा. वी हॅव दीस मेंटॅलिटी oh we pay for them so we have to get work done from them. They are also part of our home. They are also homemakers. जायते पावटी तांचो वावर एकदम मोलादीक. जायते पावटी ती आपली भावना आमकां दाखोवंक सोदिनात पूण आमचे कुशालकायेन ती कुशाल जातात. आमच्या दुखांत ती वांटो घेतात. आमच्या एकसूरपणान आमकां ती सांगात दितात. जायते फावटी आमचेर प्रश्न येतात तेन्ना उगी रावन आमचे वस्तू ती लिपयतात आनी आमकां हे भाशेन तेंको दितात. उडीक माय पाय आमचो जायते फावटी बरी देख आमकां दिना पूण ही मनशां जी आमच्या घरांत वावर करतात ती आमकां बरी देख दिवंक जाय ती वावुरतात. आज दुनिया सगल्या ह्या मनशां खातीर तुका दिनवासता. गुडीक हांवें तांचेर नदर घालूंक जायते फावटी हांव विसरलां. दे हॅव मेड माय होम, दे हॅव ब्रॉट मी अप, दो दे हॅव नॉट गिवन मी द मनी बट येट दे हॅव बीन प्रेझंट इन माय जॉयज, इन माय सॉरोज, इन माय ट्रायल्स, इन माय ट्रिब्युलेशन्स, इन माय अप्स एंड डाउन्स. Whenever I was in tension, they have offered me a cup of tea. They have prepared it and seen to it that I am comfortably seated in my place. जायते पावटी आमकां दिसता तशें आमकां ह्या संवसारांत ही मनशां आदार दितात. दुनिया तुका आमी आर्गां दिता. दिनवासता ह्या मनशां खातीर कितें भाशेन आज ह्या सगल्या आमच्या बाबा भयणां खातीर आमी मागून तांचेर तुजो आशिर्वाद घालतना तांचे खातीर आमी तुका दिनवासता. As for me and my house,
As for me and my family, as for me and my children, we will praise the Lord. As for me and my house, as for me and my family, as for me and my children, we will praise the Lord. As for me and my house, as for me and my family, as for me and my children, we will praise the Lord. We will praise the Lord. Me and my family. हांव आनी म्हजो घोराबो सर्वेस्पराची सेवा करतले हांव. We will serve the Lord. We will praise the Lord. ताचीच सेवा करून ताकाच आमी महिमा दितले हांव. All glory to Him. ह्या वेळार तूं घडये तुज्या घरांत आसाय, उगडे तूं तुज्या घरा भायर आसाय, ह्या पवित्र वरान वांटो घेताय. तुजे मुखार पवित्र संस्काराचें चित्र आसा, जो पवित्र संस्कार ह्या वेळार ह्या आल्ताराचेर आजीर आसा. खरेपणी हो जेजू जिवन आमचे पासत आजीर जाला. हे काम कर ह्या वेळार. तुझे दोळे धाम आनी तुजो घोराबो पडे, तुझें घर पडे. Shut your eyes. You are in the presence of the Lord. Look at your house. Shut your eyes. तुझे दोळे बंद कर. तुझ्या घराचेर नदर मार. कोणे केला हें घर? कोणे केला हो घोराबो? Who has made this house? Who has made it a home? हाड तुझ्या दोळ्या मुखार. खरेपणी नाव घे ताचे तुझ्या तोंडार. कोण तो मनीस? कोण ती मनशां? हे तुझें घर हो तुजो घोराबो बांदून हाडला. As for me and my house, as for me and my family, as for me and my children, I will praise the Lord. As for me and my house, as for me and my family, as for me and my children, I will praise the Lord. We will praise the Lord. तुझें घर बांदून हाडला, तुजो घोराबो घडून हाडला. ह्या तुज्या मनशांक कितलो रेस्पेद मान तुवें दिला. ह्या घर बांदप्यांक आनी ह्या घोराब्या घोडप्यांक दूख कितली फावो केल्या. हो घोराबो घोडपी घोडटा आसतना आपणाचें चिंतूंक ना. आपणाक कितें मेळटलें म्हूण ह्या घोराब्याक बांदूंक ती फुडें सरूंक ना. दे हॅव एक्सपेक्टेड नथींग. They still expect nothing. But still, what is your attitude? तू कितें करूंक पावताय? हें घर तुजें करूंक?
ह्या गोराब्यान जे सगळें केलां तें तुवें केलां म्हणून वॉट इज इट दॅट यू आर डुईंग तूं कितें कोत्ताय हें घर बांदून हाडूंक हो गोराबो घडून हाडूंक तुवें कितलें केलाय हाव मच हॅव यू कंट्रिब्युटेड कितलो सहकार तुवें दिलाय वॉट इज युअर कोलॅबोरेशन उगडी आयज तुजो गोराबो तुटलोलो फुटलोलो सो दिसता एका तेंपार बरो आसलो म्हजो गोराबो आयज म्हजो गोराबो खंय पावला कसले दिशेर आसा हांवें कितें केलां ह्या म्हज्या गोराब्याची परिस्थिती जावंक तूं कितलो जबाबदार हाउ मच आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेझेंट सिच्युएशन ऑफ युअर होम तोखणाय करपा सारको वावर आमच्या घरच्यांनी केला ताची आमी वाखाणणी केल्या जरी तुवें तुज्या ह्या गोराब्या पासत वावर केला if you have worked for your home praise him thank him आर्गानी देवाक ताचो मोग उणभोवंक फावो जाला देखून पूण जायते फावटी आमी घडी चुकल्या आमच्या घरच्यांची तोखणाय करूंक तांचो वावर मानून घेवंक व ज्या कोणाक खरेंच फावो तांकां आमी तोखणायेची उतरां दिवंक वी हॅव फेल्ड टू acknowledge the work that has been done in this house, in this family. अजून वेळ आसा त्याच रेबडान लढून रावो नाका उठ get up once again Lord your God is giving you an opportunity to make your home घरचे राटींनी हारपीट जावंक तुकाय सोयेग आसा घरच्या राटींनी हारपीट जावन तुज्या घरच्यांक वयर काडूंक तांच्या जिवितांतलें दूख पयस करूंक तुका तुजो देव हो पळय आजून पासून सोयेग दिता चुकलाय बक्षणे माग आमचो देव बक्षिता नवी कृपा आमकां दिता जे घाय हांवें घातल्यात आमच्या गोराब्यान ते पेकयता He heals the wounds that I have created by my words, by my actions, by my attitudes, especially to those who have built this house, who have made this home. Lord, forgive me. Lord, heal me. Maka bogos Jesu. Maka pekoy Jesu. Pautu amka Jesu pole. Sumya bogos samchi. Lord, have a look at me as I have a look at my home and the homemakers. Pautu amka Sumya bogos samchi patka. As a homemaker, if I have faltered, forgive me, Lord. गोराबो घडपी गोराबो बांदपी कसो हांव जरी तर चुकला म्हाका लागून म्हजो गोराबो आयज बरे दिशेर ना बोगोस दुनिया मागा Pautu amka Sumya bogos samchi patka. Jesu pautu amka Sumya bogos samchi
पातकां जेजू पाव तूं आमकां सोम्या बोगोस आमची पातकां जेजू पाव तूं आमकां सोम्या बोगोस Lord, आमची forgive पातकां बोगोळे मागतां सायबा सोडवो कोर तूं आमची बोगसोळे मागतां सायबा सोडवो कोर तूं आमची जेजू आमकां कोर भुरगीं देवाची जेजू पाव तूं आमकां सोम्या बोगोस आमची पातकां जेजू पाव तूं आमकां सोम्या बोगोस आमची पातकां जेजू पाव तूं आमकां जेजू तुजो हात म्हज्या घोराब्या सोम्या बोगोस आमची जेजू हो घोराबो तुज्या मोगान भर जो मोग तुवें केलाय त्या मोगान आमकां पिकूय आमचो घोराबो नव्यान भरून हाड घरचो वावर आमी सगल्यांनी हातबोट घालून आमची मनां उजवाडाय आमच्या घरान सगळ्याहून चड वावर करतल्यांची तोखणाय करूंक मानून घेवंक आमकां फावो कर. Help us to acknowledge the work that is being done in my house, Lord. Help me to accept. Touch us, Lord. Heal our family. वावर करूंक ना तांकां आमी सगळा उडयना जावंक आमकां फावो कर. जो वावर हांवें केला ताचीच हांव व्हडली व्हडली करिना जावंक म्हाका खालती कर. Make me humble, Lord, that I might not boast about the work that I have done for this family. I expect nothing, Lord. Thank you, Lord. अर्घां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू म्हज्या घोराब्या पासून. तुवें म्हज्या घोराब्याक राखलाय आनी सांबाळलाय. अर्घां तुका जेजू म्हज्या वावरा वरवीं हांव तुजी सेवा करता. म्हज्या घोराब्यांत हांव तुजी सेवा करता. Thank you, Lord. Praise you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. You have made my home, Lord. It is you who have made my home. म्हजो घोराबो तुवें बांदून हाडलाय दुनिया. म्हज्या आवय बापाय वरवीं तुवें बांदून हाडलाय दुनिया. म्हजो वावर किरकोळ, हो वावर तुवें घडून हाडला. The love that you have given us, Lord, not the love that I have shown, but the love that you have shown to my family, Lord. My house stands today by your love. On the foundation of your love, Lord, I stand. Thank you, Lord. Praise you. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Be in my family, Lord. Without you, my family is nothing. तुझ्या विणे म्हजो घोराबो कांयच न्हय. तूं म्हज्या घोराब्यान आसल्यार आमी आख्खीच तुजीच दुनिया. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. ह्या वेळार दुनिया म्हजो घोराबो तुज्या मुखार दवरता. म्हजे दोळे उक्ते करून तुजेर हांव म्हजी नदर दवरता. I put my eyes on you, Lord. I rest my eyes on you. And I see my family in you, Lord, in the most blessed sacrament.
म्हजो घराबो तुज्यांत हांव पळयतां I दुनिया will praise the आमकां बांदून Lord. हाड आमी चुकल्या जाल्यार आमकां बांदून हाड आमी शिपडल्या जाल्यार आमकां बांदून हाड आमकां एकामेकाचेर राग येवन आमी घराबो तुटयला जाल्यार दुनिया आमकां बांदून हाड आमकां बोगस We praise you, Lord. We serve you, Lord. Let my family be your image, Lord. Help us to bear Come, Holy Spirit. Fill the hearts of your faithful. Bless your family, Lord. Come, Lord. Come, Jesus. Come, Jesus. Bless my family. Come, Jesus. Bless my family. Fill my family with your love, Lord. म्हजो घराबो तुज्या मोगान भर दुनिया म्हजो घराबो तुज्या मोगान भर दुनिया म्हजे हात ह्या वेळार उक्ते करून दुनिया तुजो आशीर्वाद म्हजेर मागता म्हज्या उक्त्या हातांनी ह्या म्हज्या घराब्याचेर तुजो आशीर्वाद मागता I will praise the Lord. As for me and my house, as for me and my family, as for me as my children, I will serve you, Lord. I will serve the Lord. We will serve you, Lord. I will praise you, Lord. I will serve you, Lord. Bless my family, Lord. I will Build my family, praise Lord. you, Lord. Build my house, Lord. Touch my family, Lord. Bring us together. Bind us together, Lord, as a family. We open our hands and plead for your mercy. आमचे हात उक्ते करून ह्या आमच्या घराब्याचेर तुजो आशीर्वाद मागता हांव दुनिया म्हजो घराबो बांदून हाड म्हजो घराबो नव्यान बांदून हाड बो करून जे घराबे तुटलेले आसात बो करून जे घराबे आमच्या वागणुकेक लागून तुटलेले आसात द फॅमिलीज दॅट आर ब्रोकन लॉर्ड बिकॉज ऑफ माय एटिट्यूड बिल्ड माय फॅमिली ब्लेस माय फॅमिली हील माय फॅमिली बिल्ड माय हाऊस heal my house strengthen my house आमचे हात उक्ते करून दुनिया ह्या वेळार तुजो आशीर्वाद आमी घेता with the love that you have shown fill my house Lord तुज्या मोगान म्हजें घर भर तुजो मोग म्हज्या घरांत आसल्यार म्हाका कांयच उणें ना we will lack nothing if your love fills this house ह्या वेळार ह्या पवित्र वरान म्हज्या घरांत रावून हांव वांटो घेता आसतना दुनिया तुजो आशीर्वाद ह्या घरांत घाल तुझ्या आशीर्वादान घराबो भर हें घर भर सगली वायटाची पदवी मोडून भायर उडय तुजो मोग ह्या घरांत आसूं दी let all our pride go out of this house let your humility in me fill this house Lord बांदून हाड आमचे घाय पेकोय आमी एकामेकाक जी वायट उतरां दिल्यात ती पुसून काड भोगोस आमकां आमचे गर्व काडून उडय
Take out the pride by which my house is falling down day by day. Wipe away that pride, Lord. Wipe away that ego in me. I have done. It's mine. Let this ego go out of this family, Lord. Fill my family, my house with your love. Heal us, Lord. I believe, Lord, that at this moment you are emptying my house of all the pride and you fill my house with your love. I surrender, Lord. तुझ्या मोगान बोर आमकां, तुझ्या मोगान पोस आमकां, तुझ्या मोगान राख आमकां, तुझ्या मोगाच्या घरांनी आमकां बांद दुनिया. Bless us, Lord. Bless all the broken families, Lord. ज्या घरांत सगळीं शिपडून पडलेलीं आसात तांचेर तुजो केरीत आशीर्वाद ह्या वेळार घाल. दुखवलेले आसात ते घरा बे दुनिया बांदून घाल. हे आमचे मागणे आयकून घे दुनिया. मार्ता, मारिया आनी लाजारूस हांच्या घराब्यान तूं भितर सरलोय. पुनर्जीवनपणान जिवीत हांवूच. हे पुनर्जीवनपण हे जिवीत आमच्या घराब्यान दी. मार्ता घराब्याच्या राटींनी हारपीट जाताली, तुवें तिचो वावर दुनिया मानून घेतलो. मारिया तुज्या पांयाशी बसून तुजें उतर आयकताली, तिकाय तुवें फावो तो दर्जो दिलो. लाजारूस तुजो इश्ट मेल्लो, वास पडलेलो, ताका तुवें जीवन केलोय, नव्यान ताका बांदून हाडलोय. आमचो घराबो कुसला जाल्यार तूं तो बांदून हाड. सगळी घाण घुट्टान आमच्या घराब्यांतली भायर काड. आशीर्वाद आमकां दी. पवित्र संस्कार म्हज्या घरांत आसा ह्या वेळार बांदून हाडटा. The blessed sacrament present in my house at this moment through this holy adoration in this live stream blesses my house, builds my house, heals my house. Bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together. Bind us together in love. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. Bind us together, Lord. Bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together in love.
together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together in love. क्रिस्ताचो मोग आमकां एकठांय करता, ताच्या मोगार आमचे मन दादोसता. किरकोळ मनशांक देव मोगो मोर करता, मनशा शांती जंय वसता देव आसता. मोग कितले विचित्र माणे, मोग मोवाचे गोडसाणीशे. मोग सोयमते सर्वेस्वराचे, मोग अमृत जिवीत करपेचे. मोग मनशाक आळसान देव देणे, मोग जिये पुरोहितले चितले. मोग जिये पुरोहितले चितले.